Solesporak wakana Dewaचे नाव उरकारा Solesporak wakana Dewaचे नाव उरकारा Solesporaची सेवा करा आनंदाची भक्ती करा Surgi tangga bundi tercora Santosane yak deva muka Solesporak wakana Deva cena uirkara Solesporak wakana Deva cena uirkara Solesporam to yek Rutsna, doam toba kui do sambarna, Visvasanya torka chimuka, Amazonestan dogyum grauta, Solesporak wakana, Devachena uirkara, Solesporak wakana. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस सांवडे था आनीक मागीर मोगाचो युवकार आयच्या मिसान भाग घेवंक हे मिसान भाग घेतना पयली सुवातेर आमी मागून घेवया जी आमची भाव भयणी दुयेंत आसा जावं कोवीड पिडींत वो दुसरे पिडींत हे मिसाची आमचे मागणे वरवीं तांकां देवान बरी भलायकी फाव करूंक हे मिसाची इंतेसांव जावन आसा Otmie pasun maktau Anton João de Braganca आणि Santana Fernandes Otmie pasot Inacin Francis Rego आणि Antona Rego Jolm disak dewak din wasta Vanessa Camelo Ponnashi Jolm disacu gras korta on dewak din wasta Rexon Rodriguez Jolm disak Dewak din wasta Sharaya Walana Fernandes आणि तांचो कुटुंब Otmie pasot आमी देवाक एमी स्पिरितांव Salvador Fernandes सगळे Otmie pasot di Braganca आणि Rego फॅमिली हे इंतेसांव बरोबर आमची कुटुंबीक इंतेसांव बापा मुखार घालुया एमिसाक सुरवात दिवया आणि म्हणुया बापाचे आणि पुताचे आणि पयत Otmieचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सव्या आसूं आज इगोर्जमात सगळ्या संत भक्तांचो उगडास करता आनी सगळे संत भक्तां लागीं मागता आमचे कुटुंबाचेर आमच्या जिवाचेर आमच्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद आसूं हेंच मन समजून घेवया हे बलिदानान भाग घेवया आनी बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमचें अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायन म्हणुया हांव पातखी सोय पळयता देवा आनी तुमकां भाव बरयलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाची चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मेळयेक सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बरयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर कोर मोहिमान देवा उन सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्पर देवा सर्गींच्या राया सोय पळयता त्या बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देन वाचता तुज्या तोर बरोबर पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर आमेन
प्रार्थुया सोर पदवीदारान ससनाचे देवा, सगल्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जोयत एकाच दिसाक सबरूंक आनी जोय तपासत तुका वखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. हे सगळे आमच्या जोयतेवन भाव भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. सुर्गींतांची सांगाताक आमी तुका वखाणूंक पावच्याक तुजे पयत ओतमेचे सुबा कृपेन हे संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयता ससनाचे ससनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेन दिसान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या साकरांच्या कपालार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकुली. इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या सगल्या कुळांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजू नचो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंज हांवें पळयली. सगल्या देसांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवसानां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. तीं व्हडल्यान म्हणटालीं, शिवसनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तोशे मेंढऱ्याक जोय. शिवसनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसलेले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासणी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धोवें नेसल्यान तीं कोण आनी खंय तावन तीं आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सगलीं म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूक लोबदना तसल्याच मनशाक. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा
असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. ताचे मूग पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जापाक असलीं मनशां देवा आमच्या तुजे मूग पळोवंक आशेतात. बागिवोन जुआवाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानू पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बोरवांसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. कश्टवतल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशीं येयात सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्फोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातुया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. विमा तुका आसूं. लोकांच्यो उरपूंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचें शीस ताचे सरशीं आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिंगोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब तीं सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. शांती ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करता तीं सुभागी, देव तांकां बुजवून दितलो. प्रमाणीकपणान ताणेल्यांत आनी भुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. काळजान नितोल तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवस्थाय करता तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमालो सोंसता तीं सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगालिश्टेंदो दर दिसाक इगोर्ज मात आमकां 1, 2 ना 3 सांत दितात तांचेर निरावंक आनी तांच्या जिविताचेर आमी नियाल करता. आमी जाणाव 365 days in a year एक दिसाक हे सांत इगोर्ज मात संभरता, तांची परबो करता. पूण आयचो दीस इगोर्ज मात दवरता 1 नोव्हेंबर, ऑल सेंट्स डे, म्हणजे सगल्या सांता भक्तांचो दीस. कित्याक इगोर्ज माती लागीं फकत 365 इतलेच सांत ना, पूण शेंबऱ्यांनी आजारांनी सांत देवाचे वेंगीत आसा, जे आमकां जायते पावटी सेवा दुर्मण मेळना. पूण तेय भक्तीवन जिवीत जियेले, देवे कॅननायज तांकां सांत नेमले आनी आज लेगीत ते देवाचे भागीदार जाल्ले आसा. हाकाच लागून ह्या दिसाक, नोव्हेंबराच्या दिसाक पयल्याक हे सगल्या सांता भक्तांक आमी उलो मारता. आनी 2 वस्तू आमी मागता तांचे लागीं. पयली वस्त आमचे पासत विनोती करूंक. ते हे संवसारीक जिवीत जियेले आनी आपलें जिवीत सोंपतोच देवान तांकां विचले तांच्या जिविताक लागून आनी आल्तार तांकां फावो केलो. आनी हाकाच लागून ते आज आमचे पासत
देवा लागीं विनंती करता, इंटरसिडींग फॉर अस. आनी दुसरे सुवातेर ते आमकां नामुने, एग्जाम्पल्स फॉर अस. जायते पावटी आमी सांतां भोगता म्हणल्यार थोडीशी भियेता हांव. आमी म्हणटा तो सांत कसो, एक फकाण करून. आमकां दिसता सांत म्हणजे फक्त आल्तारार उंच पेडार दवरचें म्हणून. आमकां दिसता सांत म्हणजे तांकां स्वर्गांतल्यान जमनीर पडले. हे जे सांताचेर आमी नियाळ करता आमच्या जिवितांत, जावं सांत फ्रांसीस शावियर, सांत जुझेवाज, सांत मादर तेरेसा, सांत जोआंव पावलो दुसरो, सांत पेद्रू, हे सगळे कुटुंबान जियेलेले मनीस. सादे कुटुंबान ते उपजवले. तांच्याय कुटुंबांनी जायतीं झगडीं मारामारी जातली. जायते पावटी आवय बापूय दोशी जाल्लीं. तांच्याय कुटुंबांनी दूख दुयेंस आसलें. तांच्याय कुटुंबांनी बेबडीकायी आसली. पूण तेच फासाक सांपडूंक ना, तेच रेबान लोवंक ना. एक काळ येता, एक वेळ येता, तांची दिशा, तांची विजन, तांची नदर देवाच्या रूपकाराचेर पडटा आनी ते आपले जिविताक बदलणी हाडटा. द चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ लायफ. आनी जें वेरें आंखले तिकडें वेतालें तें नीट उबें करून देवाच्या विंगी दवरता. तर मोगाल इश्टांदो, जे सांता लागीं आमी मागता, आमी जाणा जावंक जाय, हेय सांत आमचे भाशेन मनीस आसले. तांकांय ओस्कोताय आसली, तेय खाला पडले. पूण ते सोयरानान आयले. दे केम टू देयर सेन्सेस and dedicated their life for God, for the purpose of spreading God's kingdom. सांत भोगतांक असले पावंड्यार पावूंक ते कितें विचून काडटा? तेय संवसारी जिवी जियेत आसतना 10 मानमेंत पाळटाले, मिसाक वेताले, देवधर्म करताले. आज जेजू आमकां एक कोरी शिकवण दिता जी सांतां भोगतांनी आपल्या जिवितांत साबळायली. आनी कसली शिकवण ही भाग्यां. आनी जरी तर दर एक कुटुंब आमी समेस्त, इफ वी ट्राय टू रिफ्लेक्ट ऑन द बिएटिट्यूड्स, ही भाग्यां जी आज आमकां दिल्लीं आसा, आय थिंक आमचें कुटुंब पवित्र जातलें. आमचें कुटुंब देवाचे भक्तीन चलतले. कितें आमकां भाग्यां सांगता? पयले सुवातेर प्रामाणीकपणान जियेतात. इन द आयज ऑफ गॉड, इन जस्टीस, इन ट्रूथ. प्रामाणीकपणान ताणेतात आनी भुकेतात. देव तांकां दादोशी करतलो. आमची ताण आनी भूक कसली जायत? आमची ताण आनी भूक फक्त जेवणाची ओ चाव पिवपाची, पोट भरपाची ना. आमची ताण भूक जावंक जाय प्रामाणीकपणाची. टू लिव अ जस्टिफायड लायफ इन द आयज ऑफ गॉड. दुसरे सुवातेर दोयाल ती सुभागी, ओ काळजान नितोल ती सुभागी. दोयाल ती सुभागी देव आमची दोया करतलो. हे सांतांनी मोगाल इश्टांदो ते प्रामाणीक जाले, ते दोयाल जाले, ते सुभागी जाले. कित्याक? आपल्या जिवितांत तांणी ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू पाळल्यो. आनी आमची काळजां दोयालपणान भरूंक जाय. काकूतसार आमी जावंक जाय. बी मर्सिफूल एंड कंपॅशनेट टुवर्ड्स अदर्स. आज आमच्या काळजांनी मोगाल इश्टांदो ही दोया ना जाल्यार आमी दोया दुसऱ्यांक कशी वांटतले? एक आवय, एक बापूय, आमच्या काळजांनी दोयालपण आसूंक जाय. वी शूड बी कंपॅशनेट एंड मर्सिफूल एंड अंडरस्टँडिंग. तेन्नाच देव आमकां दोया करतलो. आनी दोया
to be compassionate, merciful, forgiving is not only with your own self. लोकां सोबेन दया करूंक जाय, पेल्या सोबेन दया करूंक जाय. आमी कितले मागणे करीत, नोवेना करीत, तेज करीत, पुणे मागणे सोंपतनाच दुसऱ्यांक गाडयो मारता, वो दुसऱ्यांक पयसायता, वो दुसऱ्यांक शिरापता, वो दुसऱ्यांचे बरें चिंतिना. कसली दया? देवाची दया आमकां कशी फाव जातली? फुडार मुखार काळजां नितळ ती सुभागी ती देवाक पडयतली. आज आमी देवाक कित्याक पडयना? कित्याक काळजान आमचो मेड आसा, चिकोल आसा, रेबोड आसा. सवस्थाय करता ती सुभागी ती देवाची भुरगीं जातली आनी प्रमाणीक खातीर दुमालो सोंसता ती देवाची भुरगीं जातली. मोगाल इश्टांदो, ही भागियां जावन आसा देवान दिल्ली देणी. आनी दर एका आवय बापायन शेपायन शेमायन वो तोरनेटांनी आमी जाता ते प्रमाणे ही भाग्यांचेर आमची पावलां मारूंक जाय. तेन्नाच आमच्या कुटुंबांनी दयाल मनीस दिसतले, बरे उतराचे मनीस दिसतले, मागणेचे मनीस दिसतले आनी आमचेच कुटुंबांनी आमी सांत उबिजोवन करतले. सांत आगुस्तीन जो जायते कोसपायच्या जिवितांत सांपडलो, संवसारांत तो फिरलो, देवाचेर तो बेमान जातालो, पूण जेन्ना तो देवाक भेट्टा तो हे उतरांनी उद्गारता. तो म्हणटा, यू हॅव मेड अस फॉर युअर सेल्फ, ओ लॉर्ड, एंड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. देवा, तुवें आमकां तुजे पासत केल्यात आनी आमच्या काळजाक सुसेग आसचो ना, थाव मेवचो ना जेन्ना आमची काळजां तुका भेटोना. इनास लॉयलचो हाचें जिवीत एक रोंगीत आसलें. जायते वायटांनी तो सांपडलो, पूण जेन्ना देवाक भेटलो एक संवसारी मनीस देवाच्या पावलांनी चलूंक लागलो. आज मोगाल इश्टांदो, आमच्याय भुरग्यांक, आमच्या नातरांक आमी हीच देवाची बेसांवां ओबजोवंक जाय. तुमकां तुमच्या आवय बापायनी सांता भोगताची नांवां घातलेलीं, कित्याक ती आमची फुडाराची दिवल्यो. पयत पुस्तकाले वयली आमी नांव आमच्या भुरग्यांक घालता, कित्याक हे नांवांचेर आमकां आशिर्वाद आसूंक. जावं पेद्रू, बोस्त्यांव, साबोस्त्यांव, एडवीन, ही नांवां रुचीचीं आसलीं, देव मोगाची आसली. आतां ही नांवां घालता तीं एकदम बरीं आसा, पूण ते सांत आजून बायबलार मेळोंक ना. फुडाराक कडेन मेळत आमी मागूंक जाय. पूण नांवांक एक अर्थ आसा. हाकाच लागून जावं हे सगळे सांत आमचे पासत मागता, आमचें जिवितूच आमी तांकां भेटयता. आनी जेन्ना आमी अडचणांनी आसा, आमी काळोखान आसा, आमी त्रासान आसा, आमकां दुयेंस आसा, जाल्यार आमी हे सांतां लागीं आमी उलो मारता. आज मोगाल इश्टांदो, इगोज मात आमकां हे सगळे सांत एकूच दिसाक दिता. तांचे लागीं मागून घेवया. ओदीक जाल्यार हो पॅन्डेमीक जो वाडत चडत वता, हे संत भक्तांनी आमचेर आशिर्वाद घालूंक, आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूंक, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमी त्याच भाग्या प्रमाणे आमचें जिवीत मानवून हाडूंक. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया आनी म्हणुया, सोत मानता देवाक, सोपयता बापाक, स्वर्गान पिदमीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मेळटान चलमलो, पोंस प्लाताकाल हें सोंसलें, ताका फुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यांतलो जिवन पालो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन सोगात चडलो, सोय पळयता त्या बापाच्या उसव्याक बसला, थंय तांची वेन मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोय पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतात, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया.
सोडले देणे जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे दोर्याच्या उदकाभितून वेळेचे प्रेमेवितो राजांच्या तेव्यामितो कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेचाराक सोवेस्पर मानून घेऊ. बो पवित्र देवा, आमच्या मोगाल बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जन्मपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवून केल्याय आनी अमोर जिविताक पावयल्याय. हे वेळार ती आमची भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोदी करता म्हूण आमी स्वत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो येवन तुका समर्पिता. ताचे विनोनेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फुलांबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी ससण्याचे देवा, सर्व कलेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची आवयचो सर्गींच्या जेरुजल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दबाचो. थंय मोहिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयण्यांचो ससनांक गासता वांकडींचो ताळो पोलियोन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोश पवित्र सोबेचो. आमी तुजी उस्कूद वाट सोर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेता ती आदार घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोशी फुडें सोरता दावी दावी आनी सोमेस तुज्या दुतां भक्त संगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सवेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उच सर्गी तुका सोय सोय. सवेस्पराचे नांवे एका ताका सोय. उच सर्गी तुका सोय सोय. कॉन्सेक्रेशन तुमकां जाय जाल्यार बसूंक जाता. दिमी घालतना थंयच दिमी घालची, दुसऱ्या कोदेलाक हात लावचो न्हय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हाणीक म्हणे, हो तुमी सोमेस्कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच तांणी खाज घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली हाणीक मुळे तुम्ही सुमेस कियात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची खालस नवीन ससनी करोराची हें रगत पातकांचें बोक्सने मेलशाक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वावरतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुर्डोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पळयतात वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवर मारी देवाची माये सांगाती बागेन धरून दुता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परिदार बापा सर वर्दून आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुनमुदराची आज्ञा मनान धरुया. जेजून दिल्लें प्रार्थन बडा विस्वासान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोये करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तूर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कातांतली वाठाय. कित्याक राजवर्दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमची पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची देवाचे शिरे तूं संवसारचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना म्हज्या कासत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताची रगत. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन मागणी. मोगाल जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रमेंतांत आसा म्हूण.
सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजान घेवंक आशेतां पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी या म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोटवेंग मारता म्हाका केदींच तुजो चडशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना तुमची मास्क तुमी तोंडार धरची फुडें सरतना हात भायर काडचे कीप युअर पाम फ्लॅट पोटाक कोंगरी करी नाकात आमेन म्हणचे न्हय जेजूक थंयच शेवचो सायडीन रावून तुमच्या जाग्यार व्हरचो न्हय. पवित्र आत्म्या देवून ये सुर्गी किरणा फांकोयते तुजो उजवाड घालीते तुजो उजवाड घालीते ये दुर्बळांच्या बापा Wardanan dinara Ye kalza jauh suara Ye kalza jauh suara Boborya bus wondara Otmya jadu lopaunya Boleh Shito visavya Boleh Shito visavya Ye durbolancha bapa Ye vodana dinara Ye kalzan jauh suara Ye kalzan jauh suara Jesu, आमच्या प्रभु Jesu, प्रभु Jesu, आमच्या प्रभु Jesu. तुका महिमा, तुका अर्गांदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. Ukarato kordawani gayo Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha
रचना तुझी स्तुती गायतात प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्यातून रिंग आणि तारांसमोर उजवाड पाकून परपून करतात असो तुमचा सूर्या आम्ही परजो तुझो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रार्थूया. देव आमच्या मोगाल बापा, सगळे तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच अजेपून पदवी आनी गणित पवित्रताय संतोश बरीत खालजान आमी वन दिता. स्वर्गार आमकां आशीन रावतल्या भावा भयण्याच्या आदारान आनी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडून दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं फाल्यां सगल्या मेल्ल्या पासत ऑल सोल्स डे आमी मागतले हांगासर 2 मिसां सकाळचें 9:30 सांजचें 6 वाजता मीस लायव्ह टॅलिकास्ट जातलें तें फाल्यांचें. बुधवारा दीस पयलो बुधवार म्हणटच हांगासर मीस पेरपेस शुक्र सायबिणीचें 9 आनी मीस 6 वाजता. काल सरकारान सांगलां ते प्रमाणे फ्रॉम थर्सडे लॉकडावन नो ना ओके म्हणटच आमकां खबर मेवल्या ते प्रमाणे ऑफिशियली न्हय मिसां फ्रॉम थर्सडे बंद जातलीं. शाळा कॉलेजीस स्पोर्ट्स सगळो आसतलो पूण मिसां बंद जातलीं. म्हणटच
इगोजी उक्ती आसतली फक्त प्रायवेट प्रेस हांव तुमकां टॅक्स्ट धाडटलो घुमूंक मिसां हांव ना ती बट आय थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एज फॉर द लेटस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेस्ताराक सान मिसां आसची ना वी आर स्टील वेटिंग फॉर द बिशप कॉन्फरन्स टू एडवायज अस ऑन दीस म्हणटूच आमी मिसां जाता ते भाशेन फॉलो फ्रॉम द लायव्ह टॅलिकास्ट आनी एक पार्टी संदी घेता आनी हे तरणाट्यांक आमकां शाबाशी दिता फाटले साबार म्हयने ते हांगासर येवन धोकोस घेवन हे मिसां आमच्या घरांनी पावयता तांकां आमची शाबासकी आनी तांचे पासून तुमी मागूंक जाय तांचो वेळ तांची खोला ते आमकां हे देवाचो संदेश परकोवंक वाडटा म्हणून सगल्यांक तुमकां सगल्या सांता भोक्ताची बरो भावंड येता गोडशें मी कितें कोत्ता दिसता म्हाका गोंयांत न्हू आयज फाल्यां तें फ्रॉम ब्रेस्ताराक आतां नेवरी करून कॉमेस करात तुमी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरे उपकार शेवटाक आनीक संदी घेता हांगासर जावं आमची कोंकणी मिसां आमी सुरू केल्ली आमच्या स्टिवर्ड्स जायतो आदार दिताले आमकां ही बरी मांडावळ हाडूंक तांकांय हांव एक काळजांतल्यान दिवन वाचता आनीक एकूच विनंती आमचे मागणे तुमी घरा चालू दवरचे जावं तेर्साचें जावं डिवायन रिट्रीट्स जे आमकां येता ते ओ जावं ही आमची मिसां इगोज्यो बंद जाली म्हणटूच देव बंद जावंक ना तुमची घरांत तुमी देवा सावन चालू दवरचे आवय बापायनी थोडो वेळ घेवचो आनी बरोबर बसून हें 11:30 मीस वो 10 इंग्लीश दोनूय मीस आमी टॅलिकास्ट करता बरोबर बसून हें मीस आयकोचें जायते म्हणटा फादर आमी सांजचें पळयता सद्याक न्हिदता सुसेगाद उठ्ठा इट शूड नॉट बी लायक दॅट शूड बी एज अ फॅमिली मास टुगेदर ही टी व्ही सिरियल न्हू सांजचे कोणाक कामाक वयता कोण दुयेंत आसता दे कॅन यूज द टायम लेटर बट वेन दीस मास इज हॅपनींग एट दीस टायम बरोबर हांव आल्तारार ओंगडो मोडटा तेच वेळार आमी भाग घेवंक जाय देव बरें करूं तुजो मोग सासनान तोपाचो सोरेस्पोरा तुजे आतांचेरूच निगसाणी नाका तुजो मोग सासनान तोपाचो सोरेस्पोरा तुजे आतांचेरूच निगसाणी नाका कोर्टार आपली सोबा बांदल्या तिका आलोंक कोणूच शकना आपल्या स्वतान ती रांदोल्या तिका कसलांक कोणाक तांकना तुजो मोग सासनान तोपाचो सोरेस्पोरा तुजे आतांचेरूच निगसाणी नाका तुजो मोग सासनान तोपाचो सोरेस्पोरा तुजे आतांचेरूच निगसाणी नाका लावे vorto coro Gesù putevato coro Pedro goli poilo coro bagiund bapanzo tuzo moksas nan topato sorvespora tuje ataci rocnik saninaka tuzo moksas nan topato sorvespora तुझे आकांक्षेरूच निगसाणी नाका मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळ्यां लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो
कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेवतलो. देव बरें करूं. स्टे सेफ.